कविवर्य शंकर रामाणी जन्मशती सुवाळ्या निमतान शंकर रामाणी हांची कोंकणी कविता या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो शुक्रारा 24 जूनाक सांजे वेळा 5 वरांचेर जातलो। पणजेच्या सांस्कृतिक भवनांतल्या बहुउद्देशी सभाघरांत जातल्या या सुवाळ्याक ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले। मानाचे सोयरे म्हणून परेश कामत हांची उपस्थिती आसतली जाल्यार ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे अध्यक्षपद सांबाळटले। ही कार्यावळ साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि संजना पब्लिकेशन्स सांगे हांणी आयोजित केल्या। साहित्य मोग्यांनी या लोकार्पण कार्यावळीक मुजत येवन कार्यावळ सोबोवची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां।